फाल्यां 16 जानेवारी ह्या दिसा जी साखळे विड्डे हांगासर सभा जावपाची आसा त्या सभेक गोंयच्या सगळ्या जनतेन मोठ्या संख्येन सहभागी जावपाची गरज आसा। कित्याक तर ही जी सभा आयोजीत केल्लेली आसा ती सभा आयोजन करपा फाटलो एकच हेतू आसा की गोंयच्या सगळ्या जनतेचो एक बुलंद आवाज सरकारा कडेन तो वचपाक जाय आणि गोंयची जनता जी आसा ही म्हादय न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली सक्षम आसा हे कळपाक गरजेचें आसा आणि ताका लागून हांव गोंयच्या समस्त लोकांक विनंती करता की तुम्ही त्या सभेक सहभागी जायात आणि आमच्या घटनेन आमकां जे हक्क दिल्लेले आसा त्या हक्कानुसार सनदशीरपणान ह्या संदर्भान वांटेकार जावप गरजेचें आसा। कारण ही चळवळ जी आसा ही खंयच्या एका राजकीय पक्षाची चळवळ ना। ह्या सगळ्या सभेक जे लोक सहभागी जाताले त्या सगळ्या लोकांनी ठरोवपाक जाय की आमची म्हादय जी आसा ही आमच्या अस्तित्वाची कुरू आसा, ती आमच्या जगण्याचे माध्यम आसा आणि ही जीवनदायिनी न्हंय जर उरली जाल्यार आमच्या अस्तित्व जे आसा हे प्रबळ जाताले। ह्या सगळ्या सभेन वेगवेगळे लोक वांटेकार जाता। आमचे म्हादय बचाव अभियानाचे अध्यक्ष आसा निर्मला सावंत त्यांच्यानी ह्या एकंदर सभेक आपलो पाठिंबो दिल्लो आसा। म्हादय बचाव अभियानाच्या माध्यमांतल्यान ही चळवळ जी आसा ती गेली एक पाव शतक जे आसा ती चालू आसा आणि आम्ही जे आसा ते जसे लोकजागृती केली कॉलेजी त्या शिवाय हायस्कूल ह्यांच्या खातीर कार्यक्रम दवरले, पत्रकारां खातीरूय आमी अभ्यास दौरे दवरले आणि ह्या प्रश्नाचेर वेगवेगळ्या वाठारांनी आमी हेच्या पयलीं सभा ज्यो आसा त्यो घेतलेल्यो आसा आणि तज्ञांक आपोवन ह्या संदर्भात चर्चासत्रां घेतलेली आसा आणि ताका लागून हे सगळे प्रयत्न जाल्ले आसा। पूण फाल्यां आमी जर एकठांय येयले आणि अख्खे दाखवून दिले की बाबा हो प्रश्न जो आसा ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळे गोंयकार एक आसा, एकसंग जावप गरजेचें आसा आणि ताका लागून ही मांडवी न्हंयची जी चळवळ आसा ती म्हाका दिसता की गोंयच्यो ज्यो उरलेल्यो 10 न्हंय आसा त्यांच्या अस्तित्वा खातीर पोषक आणि समृद्ध करपाची चळवळ जावं अशें हांव ह्या प्रसंगी आवाहन करता। आता एक गजाल जाली, आम्ही जनरल पीपल जे लोक आम्ही म्हादय खातीर झगडटा आणि एक बाजू असता ती म्हटल्यार जे राजकारणी असतात, जे राजकारणी आमचो आवाज खंय तरी सेंट्रल मेरेन पावंक त्यांच्याकडे ताकद असता। सो अशा राजकारण्यांनी किंवा पॉलिटिकल पार्टीनी तुमकां सपोर्ट केला काय कितें अजून पर्यंत? आता जे आयोजक आसा सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट त्यांच्या सगळे जे सदस्य आसा त्यांच्या कडेन तेंच्यांनी चर्चा केल्लेली आसा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि तेंच्यांनी तांकां पाठिंबो दिल्लेलो आसा। हांव ह्या एकंदर चळवळीचो म्हादय बचाव अभियानाचो एक जो जनरल सेक्रेटरी आसा त्या नात्यान आमी ह्या सगळ्या चळवळीन सहभागी आसा आणि एकंदर ही जी वैचारीक बाजू आसा किंवा वास्तव जे कितें आसा हे सांगपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी करीत आसा आणि एकंदर आयोजक आसा त्यांच्या कडेन तेंच्यांनी जशें सांगला त्या पद्दतीन तांकां तसो प्रतिसाद मेळत आसा अशें ते सांगत आसा। फाल्याची जी मीटिंग आसतली त्याचे साधारणशे स्वरूप कशें कितें आसतलें आणि तुमचे कितलेशे लोक तुम्ही एक्सपेक्ट करता की येवपाचे म्हणून? आता ही जे स्वरूप आसा हे म्हाका काय तितले खबर ना, कारण ते जे सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय फ्रंट आसा त्यांचे जे पदाधिकारी आसा ते तुमकां ह्या संदर्भात सविस्तर सांगूंक शकताले। कारण तो जो फोरम आसा तो तेंच्यांनी सगळ्या घटकांक घेऊन निर्माण केल्लो आसा। ताका लागून तेंच्या कडल्यानूच हेच्या संदर्भात म्हायती घेतली जाल्यार ती खूप बरी जातली।